नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्याक येवकार. फाटले 3 दीस तुम्ही हिडॉन पळयलें आनी दर दिसाक म्हाका पर्यायच नाशिल्लो हिडॉन करपा शिवाय. आनी ग्राउंड झिरो भितर असे कांय विशय आसात जांचे कडेन म्हाका दिसता आडनदर करून चलचें ना. आनी आयचो आमचो पयलो विशय जो आसा तो म्हळ्यार ट्युरिजम पॉलिसीचो. गोंया सारक्या ट्युरिस्टीक राज्यांक अजून मेरेन ट्युरिजम पॉलिसी ना. म्हाका दिसता हेंच एक व्हडलें कुवाडें की धोरणच नासतना आमी आमची सगळ्यांत व्हडली इंडस्ट्री चलयतात कशें. आनी जेन्ना आमी पॉलिसी करपाची ठरयलें तेन्ना ती केली कशी की आज स्टेक होल्डर्साकच दिसता की तांची मतां जाय तशीं हातूंत आस्पावन घेतली नात म्हणून. आनी आज आमकां जॉयन जातात गोंयच्या ट्रॅव्हल अँड ट्युरिजम असोसिएशनाचे अध्यक्ष निलेश शाह. निलेश, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल, इनिशियली व्हॉट आर युअर थॉट्स ट्युरिजम पॉलिसीच्या बाबतीत आणि आज इंडस्ट्रीन किती भूमिका घेतल्या जेन्ना आता नोटिफाय जाली पॉलिसी आणि ताजे उपरांत आता सजेशन्स आणि ऑब्जेक्शन्साच्यो गजाली चल्ल्यात. सो व्हॉट इज द स्टँड ऑफ द असोसिएशन? सर, आम्ही वेन टुरिझम पॉलिसी जेन्ना भायर पडिल्ली आम्ही वेलकम केल्ली ती, बिकॉज इट वॉज इन मेकिंग फॉर ऑलमोस्ट 20 वर्सां जाली ती. आम्ही इट वॉज इन मेकिंग फॉर लास्ट 20 years ऑलमोस्ट. आणि खूप इनपुट्स गेल्ले आमच्या कडल्यान. तेंच्यांनी KPMG अपॉइंट केल्ले, तेच्या पयलीं आनी एजन्सीज असले अपॉइंट केल्ली. So we were happy कि it is in the ultimately it is in a day what you call day that the policy has come out. आता तिथून किती असं when policy came out, it took some time before we get the actual to frame data. Yes. तर आम्ही त्यांना थोडे सजेशन दिले की आम्ही आमका थोडे तिथून जे पॉलिसी आयला तिथून वी वॉन्ट सम स्ट्रक्चरल चेंजेस, मीन्स आमचे सजेशन घेवपा जाय म्हणून. So that's why आम्ही लेटर बरयल्लो लास्ट थर्सडे इफ आय एम मिस्टेकन. आणि त्यांना सांगितलं की यू कीप इट ऑन होल्ड आणि आम्ही तुमका विल कम विथ द सजेशन बिफोर एंड ऑफ दिस मंथ. टू आवर सरप्राइज ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ आफ्टर आवर लेटर गिवन इट केम की पेपर आले की वी हॅव नोटिफाइड द पॉलिसी. So basically main thing what happens and what surprised us also की जेन्ना पॉलिसी तुम्ही म्हटलं की टुरिझम बोर्ड येतलो फॉर्म जातलो, साइड बाय साइड they said that they already पेपरान आयले की आम्ही PR एजन्सी अपॉइंट करता म्हणून. सो बेसिकली आमचे कंटेन्शन हे की तुम्ही एकदा म्हणता की टुरिझम बोर्ड जावपाक सगळे डिसिजन ते घेतले. when formation of tourism board is going to be notified by you whatever way you are saying, आणि तुम्ही एकाकडे नोटिफाय करता की तुम्ही PR एजन्सी तुम्ही अपॉइंट करता म्हणून. सो दॅट हॅज टू बी क्लिअर कट. आणि आमचे मेन हे म्हणजे की इट शुड नॉट बी लाईक एनी अदर गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन. ऑलरेडी आमच्याकडे गोवा टुरिझम असा, यू हॅव गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. देर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड SLMT, दॅट इज स्टेट लेवल मार्केटिंग कमिटी असा. मागीर स्टेट लेवल प्रमोशन बोर्ड म्हणून हे आसा, 1 level पॉइंट फॉर NOC दिवपाक आसा. सो ऑल दीज आर डुप्लिकेशन्स ऑफ थिंग्स. आता कितें म्हणटा ऑल विल बी इनटू वन, दॅट्स व्हॉट दे सेइंग. सो आमचें एक म्हणणें इतकें की whenever such board is come, it is not for giving only representation. It is the ideas which will flow in that board, which will have a talk on sustainable tourism. Like when Goa touch wood with God's grace कि आमका we have a natural beauty with us and it has grown on its own for last 30-40 years. So now what we are looking into is sustainable tourism. And with the type of Goa image जो आसा आमच्याकडे, we don't have to do much. We have to just आमच्या जाग्यार आम्ही घालपाक जाय आणि we have to start developing into the areas wherein which can be more sustainable. Recently Goa was recognized as for first top 11 destination. One of the destination only Indian destination was Goa. ते सगळे मीडियान तुम्ही पहिले असताना ऐकलं असतले. So main thing is Goa has its own brand, Goa has its own standing. So our thing is that board, it is a more of a thought process. We will implement the policies, we will think of the future, and there will be more private participation. It cannot be government driven, it has to be industry driven. That is the key what we are looking at in the board. एक म्हाका निलेश बाब मुद्दाम विचारता, हाउ डिड दिस हॅपन
की तुमकां कितें दिसता की तुमची मतां विश्वासात घेनासतना जर पॉलिसी केल्या मागीर ती केल्या कोणे आनी केल्या कोणा खातीर? ना फ्रँकली तेंच्यांनी आमचे पयलींचे पास्ट प्रेसिडेंट असले आय वॉज ऑल्सो इन अर्लियर कमिटी दे हॅड कन्सल्टेड केपीएमजी हॅड कन्सल्टेड आवर स्टेक होल्डर्स and we had very long meetings also with them and lot of inputs are gone which are given by us, so we cannot say that it is not a good policy, but kida asa all this ultimately it should not remain on the paper. I can have brilliant ideas, but if I'm not able to implement or if I don't have a say and it is going to be way government only means they want to push over ता जावचे ना. आता तुम्ही गोंयान पळयात आता कितें केल्या आज opposition असता for any small thing. So what happens, the public participation is required and the people who are in the industry will know how, what are things required for the Goa. Secondly, main thing in this tourism policy is the marketing. Ata what is which market to target? The private world person who is in the industry so business करता daily तो जाणा न्ही त्यांचे इनपुट घेवपा जाय न्ही. It cannot happen की because म्हाका हांगा वचपा जाय we feel that tomorrow USA we want to promote. So we start spending money on USA. Now USA is 20 hours from here or 18 hours from here. So they कोण US चे tourists can go and येवचे ना. So what we have a target base and government has looked into the many aspects which were suggestions which were given to us. But there are certain fine tuning which was required. So we are requesting government to hold on, take those do this fine tuning and let it not remain just the policy on the paper and let's implement it with the gusto so that that goes circulate to the throughout the Goan industry and overall Goan economy prospers with this policy. सरकाराचो रिस्पॉन्स कसो आसा? सरकारचो रिस्पॉन्स तुम्ही पळयला because they have to take us seriously. So as I told you, already त्यांच्यानी पॉलिसी एकीकडे अनाउन्स केला, एकीकडे मला की we have a marketing agency. But one thing is good that after we send a letter and we have requested Chief Minister has given us a time in next week. When we are going to put our suggestions to them, this is what we want the changes in the policy, and it is not very big changes, it is doable changes, so that it is industrial driven. नाल्या आता किती आता as a strategic committee we are already on the Goa tourism that's GTDC board आसा आम्ही SLMTC board आसा बाकीच्या गव्हर्नमेंट बोर्डान आसा थंय कितें आता all agenda is set आणि आम्ही फक्त थंय आम्ही वचून at the most what we can object or give our positive suggestions. So basically आम्ही कितें positive करतलो जाल्यार we don't have a say in that. So हांगा कितें जातलें if it is equal representation from the government and even from the private body तर कितें आसा ते एजेंडा आम्ही सेट करू शकतले and which will be futuristic and which will be beneficial not only to the industry but Goan people in general. In turn, it will increase revenue of the government and we'll get the particular type of tourist or which we want to target a tourist, which will help in the growth of Goa. And it will because what happens, we have a limit, some carrying capacity. Because आता ते हे figures देता tourism department की every year इतके लाखांनी वाटता tourist. आणि if you go to see even after if we believe those figures की ते म्हणता मधी त्यांनी फिगर दिलो की 1.60 crores tourists came, 16 million tourists came into Goa, which is not true. So what happens is we require correct data also. That किती आता मी address करतले we require data. So this tourism board with the expertise will come out with the correct data also, which we'll have to analyze and target accordingly, which will be beneficial to the Goa. Not only on the marketing front, but also on the infrastructure front, which त्यांका बोर्डात infrastructure असत ते tourism board will take over. But what we are looking at. एक गजाल म्हाका निलेश बाब मुद्दाम विचारचे दिसता की हे जेन्ना आमी सगळे गजाली उलयतात आनी ही कोविडाची परिस्थितींतल्यान खंय तरी आमची एक फर्स्ट वेव जाका आमी म्हणपाक शकतात ती खंय तरी आतां सोंपता आनी एक होप आशिल्ली की नोव्हेंबर डिसेंबराक सेक्टर वील पिकअप म्हणून अशें खरेंच जालां? फ्रँकली स्पीकिंग आता तुमकां एक स्टॅटिस्टिक दिवपाचें म्हळ्यार आयजूच हांवें स्टॅटिस्टिक घेतला ते टोटल गोवा रजिस्टर हॉटेल इज ऑलमोस्ट 4050 आणि त्यातले 1100 हॉटेलांनी रिक्वेस्ट केला चालू करपाक. सो टेक्निकली इफ यू गो टू सी more than 73% or 74% hotels have not. It may be a little bit deceptive figure in sense that the number of rooms 46,000 rooms आवडटा गोंयान
out of which around 26,000 rooms have started, 27,000 rooms have started. So around 60% of rooms have started, balance अजून चालू जाऊना. The reason is there are lack of tourists into Goa. Secondly, the tourists जे आता that is only domestic tourists. International tourists not, because the charters त्यांचे अजून allow करू ना with the guideline. आता प्रॉब्लेम किती असतो, जितके 5 स्टार 4 स्टार हॉटेल्स जे असतात दे आर डुईंग वेल इन सेन्स त्याच्यात आय जस्ट हॅड टॉक द फिगर्स फ्रॉम देअर डिफरंट हॉटेल्स टुडे, लाईक दिस मंथ दे विल फिनिश विथ द टार्गेट ऑफ 60% ऑक्युपन्सी, विच इज अ गुड साइन. सो लास्ट मंथ त्यांचे 40-45 असले, ऑक्टोबरान नोव्हेंबरान 60-65 झाले, डिसेंबर विल बी 75-80. बट द फिअर इज द स्मॉल हॉटेल्स हॅव नॉट स्टार्टेड. सो बिकॉज देर आर 2 issues. वन इज त्यांच्याकडे लेबर ना, लोक काम करते असं ते अजून येऊ ना. आणि सेकंडली म्हणजे ते आफ्टर स्टार्टिंग त्यांना दे कॅनॉट सस्टेन विथ द प्राइस वॉर जो चालू असा, प्राइसिंग विच हॅज कम डाऊन. अल्टिमेटली इट इज सर्वायवल फॉर एव्हरीवन. So it is not making of money. It is how I can reduce my losses, how I can help my people who I'm paying them salaries, or how I can start paying my old debts. Yeah. So that strategy सगळे हॉटेल काम करतात. So त्या दृष्टीने 5 star 4 star hotel has a good business. Of course त्यांचे ARR is quite less, and but they are able to with the positivity they are able to sustain themselves, and I think that is a good sign to begin with. Yeah. निलेश, थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग अस. म्हाका दिसता आमी ही तुमची सजेशन दिवन जेन्ना एक्च्युअल पॉलिसी भायर सरतली तेन्नाय परत उलोवचें पडटलें. आनी एक गजाल सगळ्याक दिसता की गव्हर्मेंट हॅज नो बिझनेस इन द बिझनेस. आय थिंक हें दिसता म्हाका बरेच तकल्यांक वचपाक जाय सगळ्यांच्या, कारण लेट बिझनेसमॅन रन बिझनेस, लेट गव्हर्मेंट बी द फॅसिलिटेटर. आनी पॉलिसी ही बिझनेस फॅसिलिटेट करपा आसपा जाय, ती दाबून दवरपाक किंवा स्वताचे फायदे करून घेवपाक न्ही. हें दिसता म्हाका सरकारांतल्या बऱ्याच जाणांक कळपाची गरज आसा. इट इज अ नायस थिंग दॅट इंडस्ट्री हॅज टेकन अ स्टँड. व्हेरी रेअर की इंडस्ट्री अशी स्टँड घेता आनी सरकाराक सांगता की ना आमचें आयकून घे आनी ह्यो गजाली इनकॉर्पोरेट कर म्हणून. सो निलेश, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग अस ऑन द शो. परत म्हाका दिसता टुरिझम पॉलिसी जाली की परत मेळया. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग अस. Thank you. Thanks for inviting me. It was a pleasure talking to you. Thanks. Thank you. हांव थंयच्यान मुखार वता. आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमचे बरोबर आसा. आनी एक अनाउन्समेंट जी आज सरकारान मेजर केल्या, म्हळ्यार म्हाका दिसता लौकीक आमगे आंकडे घेवन बसता दर म्हयन्याक GST कलेक्शन कितली जालें तें. आनी आज अकस्मात सरकारान म्हळां की एक्सपेंडिचरा वेले सगळे निर्बंध आमी काडून उडयल्यात. आमी 10,000 लोकांक आनी सरकारी नोकरी दितले, हें करतले तें करतले. हें जें गणीत आसा तें घडये राजकीय आसत, पण ते सरकारी तिजोरे कडेन जुळटा काय कितें हें जाणून घेवया. सगळ्यांत पयलीं सरकारान कितें केलां तें लौकीक मातशें लोकांक सांग. मागीर जें केलां तें परवडटलें काय ना तें पळोवया. प्रमोद, या गो हेड लौकीक. प्रमोद, साहजिकच इलेक्शन इयर स्टार्ट जाता डिसेंबरांतल्यान. फुडल्या डिसेंबर पर्यंत कोविड येवपाक शकता. सो ती डिसिजन्स गव्हर्नमेंटा कडल्यान येवप साहजिकच आसा. डिसिजन आयचे सांगता सीएमाक सकाळी मेळ्ळ्यात आमी. सो मार्च 2000 मार्चान जेन्ना लॉकडावन सुरू जालें तेन्नाच्यान फायनान्सीस म्हणजे रेव्हेन्यू सामको देंवलो सरकाराचो. तेन्नाच्यान मागीर खुबशे ऑस्टेरिटी मेजर्स सरकार घेवपाक लागले. तितून हो एक आसलो की सरकार खंयचेच नवीन काम घेवचें ना. डिपार्टमेंटाक सुद्दां 5 डिपार्टमेंटां सिलेक्ट करून सांगलें की लिमिटेड कामां घेतली, ती सुद्दां मार्क केल्ली आसली. खंयचो जॉब घेवचो ना. जे गरजेचे जॉब आहा ते स्पेशल अप्रुवलान घेताले, सीएमा कडेन पर्यंत फायल जाताली. हय, सीएमा कडेन पर्यंत फायल जाताले आनी तेजे उपरांत एक अनलॉक जावपाक लागले. आनी पण जॉबा वयले हे जे आसले ऑफिस मेमोरंडम आसलो तो काडूंक नासलो. सो आयज सीएमान अनाउन्स केला की हो ऑफिस मेमोरंडम जो फाटी सरकारान काडलेलो तो 30 नोव्हेंबर पर्यंत उरतलो. तेजे उपरांत 1 डिसेंबरा उपरांत ती बंधना सरकाराचेर उरची ना. सरकार गव्हर्नमेंट जॉब्स एडवर्टायज करपाक लागतलो, नवी कामां हातान घेवपाक लागतलो. PWDची आसूं वा WRDची आसूं, नवीन कामां घेवपाक लागतलो. तेणी सांगता आसतना म्हणलें की पयलीं फाटल्या दिसांनी फायनान्शियल कन्स्ट्रेन्ट्स आसल्यो आनी आतां फाटले 1.5 म्हयनो आमी रेव्हेन्यू ट्रॅक करता की आमचो रेव्हेन्यू इम्प्रूव जाला आनी ह्यो गजाली सगळ्यो आमकां करपाक जाय. जॉब घेता आसतना तांच्या जस्ट विचारलें की कितले पर्यंत जॉब घेवपाची हें आहा सरकारची तयारी आहा. तो म्हणटा 10,000 पर्यंत वेकन्सी आहा सरकाराच्यो. 10,000 पर्यंत सुद्दां जॉब घेवपाक जाता म्हटलें तेणी. मुद्दम सांगलें तेणी 1200 सुमार वेकन्सी पुलीस डिपार्टमेंटान आहा.
1400 सुमार अकाउंट्स डिपार्टमेंटान घेतले तेणी. तेजे उपरांत आमी ते सगळे रिक्रुटमेंट गव्हर्मेंटान ऑलरेडी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अपॉइंट केल्ले, 3 IAS ऑफिसर तेजेर बसयले आनी प्रत्येक कॅन्डिडेटाक परत परत इंटरव्यू दिवपाक पडची न्हू, तेजे एकदाच इंटरव्यू जावन तेचे लिस्ट तयार जावचे आनी जश्यो जश्यो वेकन्सी येता तसो तसो स्टाफ डिपार्टमेंटांनी धाडून दिवचो. म्हणजे सिलेक्शन पयलींच जाल्ले आसतले, तेंचे लिस्ट पयलींच तयार जाल्ले आसतले. पण ते खातीर हांवें प्रश्न विचारलो की ते कमिशनाचो आतां तरी वापर जातलो काय, म्हणून तेणी म्हटलें एकदम खूब दिसा उपरांत हें ओपन जाता आनी तेजेर कमिशनाचेरूच ताण येतलो म्हणपाक लागले. ते खुबशे इंटरव्यूज जावपाच्या, सो चडशे पोस्ट आमी कमिशनाच्या भायर NOC घेवन कमिशनाच्यो डिपार्टमेंटाच्या हितूंतल्यान भरपाक सोदतले. तशें कमिशन म्हटलें की प्रत्येक मंत्र्याक वा खंयच्या डिपार्टमेंटाक दिसता की आपलो स्टाफ आपूण भरचो म्हणून. सो कमिशनाक सगळ्यांकूच आवडटली अशी गजाल न्हू. सो तेजे खातीरूय हें आसपाक शकता. तुम्ही कमिशन हो शब्द इतली फावटी वापरला की आनी तोय बी गव्हर्नमेंट जॉब्साच्या बाबतीत की लोकांक वेगळो दुबाव येवपाक लागतलो. ओके. प्रमोद, ते 2 गजाली सांगले. आमी मायनिंगाचेरूच सीएमाक विचारिल्ले की आयज 19 नोव्हेंबर 2019 गव्हर्नमेंटान रिव्ह्यू पेटिशन फायल केलें मायनिंगाचेर. तेजेर आमी ताका प्रश्न केलो की 1 वर्स जाता एक्झॅक्टली. तेणी म्हटलां तुमचो फॉलोअप चालू आहा, केस एकदां लागली पण हियरिंगा येवना, पण ती येवची म्हणून फॉलोअप चालू आहा आनी कोर्टा भायरूय कितें उपाय येता मायनिंगाक जाल्यार तेवूय करप चालू आहा म्हणून. प्रमोद, ते जाल्या उपरांत आनी एक गजाल सावियोना म्हणून मेन्शन करता. काल जो इश्यू जालो तो दवरले ते ट्रॅकिंगाचे, डबल ट्रॅकिंगाचे जे काम चालू आसलें, थंय अचानक लोकल्स गेले तेचे आडोवपाक लागले, तेंच्यांनी परमिशन्स दाखय म्हटली. तेजे उपरांत पुलीस येयलो, मातसो बोळा जालो. तेजे उपरांत जे व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत आनी खुबसो लोक जमलो आनी ते ट्रॅकिंगाचे कामूय तेंच्यांनी थंय बंद उडयले दवरले एरियेन. थोडे घातलेले ट्रॅक आसले ते काडपाक लायले. साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन आपलो स्टेटमेंट दिला. ते सांगता की साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आपली स्टेटमेंट सांगता तेंचे 40 कितले पेंटाचे डबे उडयले काडून, खुबशे लॉस जाले. ते लॉस रिकवर करतले, तेची एक्शन जातली अशें तेंचो स्टेटमेंट आहा. तेजे उपरांत आयज प्रमोद परत जाल्यार आयज तेंचे दवरलेचें काम बंद उडयलां, बट आयज तेंचे सांज जे आरियाल नेसाय तेवटेन काम सुरू जालें. थंयूय लोक पावले, थंयूय तेंच्यांनी आयज बंद उडयलें. हो जेन्ना इश्यू काल जालो तेजे उपरांत रोखडेच नुयेचे आमदार बाबाशान विल्फ्रेड डिसा हे थंयच्या लोकल सरपंचांक घेवन सीएमा मुखार पावले. तेंकां सीएमा कडल्यान एश्युरन्सां तेणी दिली की आमकां सांगलें की कोल झिरो करतले. म्हणजे जसो जसो ऑप्शन मेळटा तसो तसो कोल कमी करून स्टेप वायज कोल हँडलिंग बंद करतले म्हणून तेंकां सांगलें. आनी कोलाचे वेगळे म्हणजे एमपीटीन वेगळे ऑप्शन्स ट्राय करपा खातीर तेजे डिस्कशन करपाक शिपींग मिनिस्टरूय गोंयान येतले म्हणून सांगलें. दुसरे डबल ट्रॅकिंगाचे म्हणपाक लागले रेल्वे मिनिस्टर गोंयान येवपाच्या म्हयन्याभरा भितर केन्नाय, आनी डबल ट्रॅकिंगाचेरूय तो जाय तेजेर वेगळो विचार करपाक जाता, तेजेर डिसिजन जातलें म्हणून सांगलें. पण लोकांनी तेका मेन सांगलें की ते सगळे बरें आहा, जे लँड रेल्वेच्या ताब्यांत ना ते एक्विशन चालू आहा. ते एक पॉकेट्स आहा, म्हणजे सगळीच लँड रेल्वेच्या ताब्यांत ना थंयच्यान ट्रॅक वता. सो ते तेंच्यांनी स्टॉप कर म्हणून सांगलें. तेणी सांगलें आपण ओरली तेंकां सांगलां प्रोसेस बंद करा म्हणून, आनी तेंकां तशें डायरेक्शन वयतलें की जो पर्यंत रेल्वे मिनिस्टरीन बाकीची डिसिजन जायना तो पर्यंत एक्विशनाचो प्रोसेस होल्ड करा म्हणून अशें तेंकां ओरल एश्युरन्स काल सीएमा कडल्यान मेळ्ळा. म्हणून आनीकूच लास्ट सोंपयता आसतना कोविडाचेर आतां पर्यंत फाटल्या दिसांनी खूब जे केसी आसताल्यो, आतां एक्टीव केसीस 1364 इतल्यो आहा. काल मेरेन पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यो 162. तेजे मदीं मदीं तेजे पेक्षा खूब कमी पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यो. रिकवरी रेट 95.61%, ऑलमोस्ट 96% हें आहा. पण डेथ्स नंबर खूब दाखयता. हातूंत काल सुद्दां 3 जाणांची डेथ जाल्यार 670 डेथ्स काल पर्यंत जाल्या गोंयान कोविडाक लागून. आनी कोवीड केअर सेंटरां जी 500 सुमार कोवीड केअर सेंटरांनी कॅपॅसिटी आसली, म्हणजे जे केअर सेंटरां ते फक्त 85 आयसोलेशना खातीर पेशंट आहा. ESI हॉस्पिटलान फक्त 93 पेशंट एडमिटेड आहात. या थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव क्विकली वता तुकाराम मरे. काल काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी ISLच्या टिमीची बस आडायली की गोंयकारांक ह्यो बसी किंवा टॅक्सी ट्रान्सपोर्टेशनाक वापरात म्हणून. कितें जालें ताजे उपरांत आज कितें घडलें तुकारामा कडच्यान जाणून घेवया. या तुकाराम, गो अहेड. सर जेन्ना काल ISLची टीम नागवा पावली प्रॅक्टिसे खातीर, तेन्ना गोवा युथ काँग्रेसीचे जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी ती बस हाडयली. तेंच्या प्लेयरांक देवपाक दिवंक ना बसींतल्यान. तेंचो डिमांड आसलो की जितली आतां सर्विसीस किंवा लागता प्रॅक्टिसे खातीर किंवा ISL खातीर, जशें की
बस, टॅक्सी, साऊंड सिस्टम, जनरेटर, बाकीचे जे बारीक बारीक सर्व्हिसीस लागतात ती सगळी सर्व्हिसीस तेंच्यांनी गोंयकारांक दिवचे म्हणून. सध्या कितें जाला की आयसलान सगळे सर्व्हिसीस जे आसा आउट ऑफ स्टेटाक दिल्ले आसा. बशी सुद्दां तेंच्यो भायल्यो येयल्ल्यो आसा, भायर दुसऱ्या स्टेटींतल्यान, टॅक्सी दुसऱ्या स्टेटींतल्यान, इवन जनरेटर्स किंवा साऊंड सिस्टम्स आसा ते तेंच्या दुसऱ्या स्टेटींतल्यान हाडलेले आसा. तर हेंच्या प्रोटेस्ट करपा खातीर तेंचो रिजन इतलो जाल्लो की ते सगळे सर्व्हिसीस जे आसा ते गोवानाक दिवचे. गोवान जेन्ना मॅचीस जातली तेजे फायदो जो आसा लोकल्साक जावचो, गोवानाक जावचो म्हणून. तेन्ना तांकां आयएसएलाच्या ऑफिसरान तांकां अश्युरन्स दिल्लो की ते आयज बसतले आनी डिस्कस करतले म्हणून. जशें तेंचे अश्युरन्स दिले त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज दिगंबर कामताक मेवळे. वांगडा तेंच्या वांगडा युथ काँग्रेसीचे मेंबर्सूय आसले आनी ते तेंच्यांनी डिस्कशन करून तेंच्यांनी सोल्युशन काडलो की जे बाकीचे जे सर्व्हिसीस आसतल्यो जशें की उदक सांगले बस सर्व्हिस किंवा टॅक्सी आसूं, बाकीचे साऊंड सिस्टम सुद्दां आसूं, ह्यो सगळ्यो सर्व्हिसीस ते गोवानाक दितले म्हणून. सो दॅट गोवान जॉब क्रिएट जावं आनी जे युथ पेंडेमिकान जे जॉबलेस जाल्ले आसा तेंच्या खातीर काही जॉब्स घातले, काही इन्कम घातलो, इन्कम सोर्सूय वाडटलो. तेजे तेंचे डिस्कशन जालें आनी तेंच्यांनी हो सोल्युशन काडून दिल्लो आसत. सो युथ काँग्रेसांनी आपलो प्रोटेस्ट फाटीं घेतलो तेचे नंतर. या थँक्स अलॉट तुकाराम. हांव क्विकली श्याम सुंदर फट्टे म्हऱ्या वता बार्देजाची खबर घेवपाक. श्याम कितें आहा व्हेरी क्विकली. प्रमोद, कोविडाची आणि बाकीचे हेर अपडेट दिता आसतना कोविडाची पर्संटेज खूब देंवली आहा. आयज जर म्हापशान फक्त 4 केसी जाल्यात, कोलवाळेन PSC 2 केसी जाल्यात, शिवोलेन आयज 5 आनी काल 5 आनी 7 केसी आसात. मागीर हळदोण्यान 2 केसी आसा, कांदोले 3 केसी आहा. खूब देंवले आहा. एक्टीव केसी कालच्यो धरलेले 285 एक्टीव केसी आहा. खूब हे कोविडाचे हे देंवल्ले आहा. आयज आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसराक गेले, तेंच्यांनी आयज ODF हे केले, म्हणजे ओपन डेफिकेशन डिक्लेअर केला की जे फ्री केल्या आणि तेतूनसून जे 20 वार्ड आहात तितून 3 मॉडेल टॉयलेट बांदतले ते आणि 7 आणखी म्हणजे टॉयलेट बांदतले ते एक झाले. आणि दुसरे सध्याचो जो एक हे जाला गव्हर्नमेंट जो कानो विकता सोसायटीक आणि फेअर प्राइस शॉपांक जो कानो विकता तो खूब सोसायटी वाले आणि फेअर प्राइस शॉप वाले कानो व्हरपाक सोदिनात. कित्याक जो कानो कॉम येयला तो कुसतलो कानो आहा आणि त्या सिव्हिल सप्लायन सगळ्यांक ऑर्डर काडल्या की तो जो उरलेलो कानो आहा तो तुम्ही घेवन चला म्हणून. पूण जेन्ना त्यो फेअर प्राइस शॉप वाले कानो व्हरतात तेन्ना जे कस्टमर आहा ते कानो व्हरानात आणि कुसतलो आमकां कित्याक आनी तो सगळो कानो फेअर प्राइस शॉप वाले सोसायटी वाल्यांच्या हातार पडला. आणि एका कस्टमरांनी कितें केलें, आमी पासून न्यूज केला स्टुडंटान म्हापशाचे देखे सोसायटीच्या भायर कोण कस्टमरांनी आमकां आफोन येयले, बाकीच्या रिपोर्टरांक आफोन येयले आणि तेंच्यांनी कानो दाखयलो, हो कानो आमकां कित्याक घेवले म्हणून बातमी येयल्या उपरांत सिव्हिल सप्लायन ते सोसायटीक सोकस नोटीस काडल्या आणि 3 म्हयन्या खातीर तुमचे लायसन आमी कॅन्सल करता म्हटला. हे आयची अपडेट. या विक्रम व्हेरी क्विकली कितें चल्लां वास्को. सर वास्कोन सद्याक कोविड केसेस जे भरपूर कमी आसा. म्हणजे एज ऑफ नाव मोर्मुगांव सगळ्यान आय थिंक इट इज द लोवस्ट. म्हणजे वास्कोन 86 आसा, कुठ्ठाळे खंय तरी 70 आणि कासावली 50. सो ऑल टुगेदर विदीन 200 भितर कोविड केसी आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार ती हांगा सद्याक जो मोठो बोवाळ चालू आसा म्हणल्यार तो एक जे सोशल एक्टिविस्ट आसा ताणें एक MPT स्टेट गव्हर्नमेंट हाजे भितर एक मॅटर चालू आशिल्लो 1 वर्स जालें. तांचें म्हणणें आसा की हे कोर्टान जेन्ना आशिल्लें म्हणजे MPTचे इंजिनियरान डेप्युटी कलेक्टराक एक डायरेक्शन दिल्लें की जो रिक्लेम लँड आसा म्हणजे एक अराउंड 5.78 लॅक्स जी लँड आसा MPTन रिक्लेम केल्या आणि ताका सर्वे करची आणि ताजे फॉर्म दिचे नाव आपले घालचे अशें तांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली. पूण जेन्ना हे मॅटर चालू आसतना स्टेट गव्हर्नमेंटाचे जे COP आसा कॅप्टन ऑफ कोर्ट्स तेय ताका पार्टी आशिल्ले आणि लँड रेव्हेन्यू तांचे तेय आशिल्ले पार्टी. पूण हांच्यांनी आपलो आदवोगाद घालून म्हणून सोशल एक्टिविस्टांनी एक इंटरव्हेन्शन पिटिशन फायल केला. तांचें म्हणणें आसा की हातून भितर 5,76,000 जो स्क्वेअर मिटर जागो आसा तातून भितर ऑलरेडी 96,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा जो MPTन ऑलरेडी लीज केला ते कोल हँडलिंग कंपनीक. आणि जो जागो 5.78 लॅक जो रिक्लेम केला इट इज बिलॉंगिंग टू रिव्हर जिवारी and therefore it is a part of the state government. जेन्ना स्टेट गव्हर्नमेंटाचो प्रॉपर्टी MPT रिक्लेम करता विदाउट परमिशन इज नाव आस्किंग फॉर
देअर नेम ऑन द सर्वे म्हणजे हाजेर आवर प्रेशस लँड विल बी वेस्टेड. सो तांच्यांनी आपल्याक एक इंटरव्हिनिंग पार्टी करून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तांच्यांनी एक पेटिशन फायल केला आणि दे हॅव अर्ज दॅट द स्टेट गव्हर्नमेंट टेक इंटरेस्ट. म्हणजे जायते जागे जे आसा एमपीटी इज ट्रायंग टू क्लेम, तांचें म्हणणें आसा की ज्युरिस्डिक्शन जे एमपीटी कडेन आसा ते वेगळे आणि ओनरशीप म्हणटा ती वेगळी. दुसरी गजाल म्हणटा ती हांगा एक मोठो बोळा पडलो म्हणटा तो फाटल्या दिसांनी एक 800 नांवां डिलिशनाक येवपाक लागली आणि संकल्प आमोणकर जे काँग्रेसीचे वायस प्रेसिडेंट आसा तांच्यांनी बोवाळ घातलो की ही जी नांवां आसा डेलिबरेटली डिलीट करता आणि कोण कावन्सिलर इनवॉल्ड आसा म्हणून. पूण जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक उलयले तांच्यांनी सांगलें की आमकां जे लिस्ट आयलां आणि वी आर ओनली प्रोसेसिंग इट, अजून डिलीट काय जावंक ना. वी हॅव टू व्हेरीफाय, सर्वे जावपाचे आसा आनी ताजे मागीर हे जातले. आयज सर सकाळी एक मिटींग जाली, कालू सालमेदान कन्वीन केली. सडनली सर आता कितें जालां, कावन्सील डिजॉल्व जाल्ल्या मागीर इमिजिएटली एक एडमिनिस्ट्रेटर आयला आणि एक आमचो जो चीफ ऑफिसर आशिल्लो अरविंद बुगडे तोय चेंज जावन नवो संतोष कुणेकर म्हणून आयला. सो लोकांच्या मदीं एक पॅनिक जालें की कावन्सील एका बरोबर डिजॉल्व जालें, त्याच बरोबर एडमिनिस्ट्रेटर आयलो आणि एका वाटेन चीफ ऑफिसर चेंज जालो. सो संतोष कुंडलेकर हाणें जेन्ना चार्ज घेतलो तांच्यांनी सांगलां की लोकांनी भिवपाची कांय गरज ना, जी कामां आशिल्ली ती स्मुथली जातली, ऑल द फायल्स विल बी क्लियर इमिजिएटली आणि काय इलिगॅलिटी तो अलाव करचे ना. पूण तांच्यांनी आनी एक सांगलां की एमएमसी ही सद्याक ही फायनान्शियल क्रंच इतली फेस करता की कितलीशी वर्सांची बिलां म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीची बिलां ही अजूनही एमएमसी देयता. म्हणजे दे डोंट हॅव मनी इवन टू पे देअर ओन इलेक्ट्रिसिटी बिल आणि हाका लागून खंय तरी एक तोडगो काडचो असो तांच्यांनी एक सजेशन दिलां कालू सालमेदाक. या थँक्स अ लॉट विक्रम. म्हजो वेळ सारको सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस.